गीत घेऊया पेज नंबर 120 I11. Kaklut sara deva, kaklut korunda koi, bukon balya deva, kunya busunuroi, patka chikotun, makuni dadukor, rebat lokar maka, nirmol koron lavar, mosogun yaw koros, ay sawal kun geta, sodant Moshe patov, Moshe mukar devta. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी Amen. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीवंत भयणी भावानो, आयज जावन आसा प्राचीन काळाचो दुसरो आयतार आनी हो आयतार पवित्र बाळपणाक भेटयला. जेजून आपलो सोडवणेचो वावर बापाच्या चुलयाक जाप दिवन आनी ताचे कुशे प्रमाणे चलून शार्ती पावयलो. आपल्या जिवितांत बापाच्याच उतराक मान दिवन बापाक ताणें संतोष हाडलो. आयच्या सेवा धर्माचो विशय ताचें आयकात. जेजूचे देखीन चलूंक आनी ताचें उतर आयकून बापाक संतोष हाडूंक आमकां हुस्कायता. तो रुकट्या मनान आनी आयत्या काळजान जेजूचें आयकूंक आनी अशें बापाच्या काळजाक संतोष हाडटली ताची अपुरबायेची भुरगीं म्हूण दाखोळ करूंक वावरुया. आयज त्याच बरोबर पवित्र बाळपणाक भेटयलोलो आयतार आमी मनयता. पाप सायबा खाल वावुरतली पवित्र बाळपणाची संस्था भुरग्यां सवे मिशनरी मोन उपजोवंक आनी मिशनरी वावराक तेंको दिवंक वावुरता. आमच्या भुरग्यां सवे असलेंच मिशनरी मोन आनी उर्बा दिसान दीस वाडूं. ती जेजूची हुर्बेवंत मिशनारां जावंक पावंक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत बापा लागीं मोयपाशान मोगान मागुया. म्हज्या भाव भयणीनो, हे पवित्र रितीन फाव ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. हांव पातकी सोरपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत भाग्यवंत सदांच वार मारीक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. सासणाच्या देवा, तुज्या प्रितीवंत पुताक आयकूंक तुवें आमकां फॉर्मायलाय, तर तुज्या उतरान आमकां पोस आनी आमची अंतस्करणान नितळ करून तुज्या मुखामोळाचो पोरजोळ भोगूंक आमा समेस्तांक पावय म्हूण मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत
जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेले वाचप. त्या दिसांनी देवान आब्राहामाची परीक्षा करून घेतली. ताणें ताका उलो मारलो, आब्राहाम आब्राहाम. ताणें जाप दिली, हो पळय हांव आसां. देवान म्हणलें, इजाकाक तुज्या एकल्याच मोगाच्या पुताक घे आनी मोर्याच्या देसांत वच. थंय हांव तुका दाखयतलो त्या दोंगरार तूं ताचो होम करून भेटयतलो. ते बराबर वाटेक लागले आनी देवान सांगलोल्या जाग्यार पावले. थंय आब्राहामान एक वेदी उबारली. मागीर आब्राहामान आपलो हात उखल्लो आनी आपल्या पुताचो जीव काडपाक हातांत एक सुरी दवरली. पूण सर्वेस्पराच्या दुतान स्वर्गांत रावन ताका उलो मारून म्हणलें, आब्राहाम आब्राहाम. ताणें जाप दिली, हो पळय हांव आसां. देवदूतान म्हणलें, तुज्या भुरग्याचेर हात उबारूं नाका, ताका कसलेंच वायट करूं नाका. तूं देवाक भियेंताय म्हूण हांव आतां जाणां. म्हजे खातीर तुज्या पुताक, तुज्या एकल्याच पुताक म्हाका ओरपूंक पाटी सोल्लो नाय. तेन्ना दोळे उबारून आब्राहामान एक मेंढरो देखलो आनी आपल्या पुताच्या जाग्यार ताचो होम करून भेटयलो. सर्वेस्पराच्या दुतान दुसरे फावटी स्वर्गांत रावन आब्राहामाक उलो मारलो, म्हज्याच नांवान हांव सोपूत घेतां असो सर्वेस्परूच उलयता. हे भाशेन तुवें केलें देखून तुज्या पुताक, तुज्या एकल्याच पुताक म्हाका समोरपूंक तूं पाटी सोल्लो नाय देखून तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलों. तुजी सोनसोत हांव मोळबाच्या नोकेत्रां पोरी आनी वेळेचे रेवेच्या कोण्या सारकी वाडयतलों. तुजी सोनसोत आपल्या दुस्मानाची शारां जिखून घेतली. तूं म्हजे कुशेक खालतो रावलोय देखून तुजे सोस्तीचें नांव घेवन प्रितुमे वेली सोगलीं राष्ट्रां आपणाक आशिर्वाद मागतलीं. देवाचें उतर हें. देवाचे बोडकार. आमचो जबाब जातलो, जिव्या मनशांच्या देसान सर्वेस्पराचे नोदरे मुखार आमी चलतल्या. सोगलीं म्हणुया, जिव्या मनशांच्या देसान सर्वेस्पराचे नोदरे मुखार आमी चलतल्या. कोणती दुखींत हांव सारकोच बुडलां अशें उलयतना पर्यान हांव विस्वास दवरतां. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार ताच्या भक्तांचें मरण भोव मोलादीक. जबाब, जिव्या मनशांच्या देसान सर्वेस्पराचे नोदरे मुखार आमी चलतल्या. हांव तुजो चाकर सर्वेस्परा, तुजो चाकर हांव. तुजे चाकरणीचो पूत, म्हज्यो सांगली तुवें तोडून उडयल्याय. सर्वेस्पराचें नांव घेवन दिनवासनेचें बलिदान भेटयतलो. जबाब, जिव्या मनशांच्या देसान सर्वेस्पराचे नोदरे मुखार आमी चलतल्या. सर्वेस्पराच्या घराच्या आंगणांत तुज्या मागा बिडी मोदें जेरुजाल्या सोबे माजार सोगले ताचे पोरचे मुखार सर्वेस्पराक केल्यो आगोवण्यो पाळटलो. जबाब, जिव्या मनशांच्या देसान सर्वेस्पराचे नोदरे मुखार आमी चलतल्या. बागिवोन पावलोन रोमकाराक बरयलोले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, देव जोर आमचे वाटेन आसा, आमचेर आड कोण आसत? देवान आपल्याच पुताक वाचूंक ना, पूण आमचे खातीर ताका पराधीन केलो म्हणटोच ह्या देण्या बरोबर सोगले हेर उपकार तो आमकां दितलो, हाची आमकां खात्री आसूंक जाय. देवान विचून काडल्या तांचेर कोण तरी गाराणें करीत
देव जोर बोगसोणें दिता कोण तरी कास्तीचें फॉर्मोण मारीत जेजू क्रिस्त अशें करीत तो न्हूच आमचे खातीर मेलो पूण मरणांतलो पुनर्जीवन जालो आनी देवाच्या उजव्याक उबो रावन आमचे खातीर विनोती करता. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. सगळीं उबी रावया. लोकलोकीत कुपांतलो बापाचो ताळो आयकून आयलो. हो म्हजो पूत किरीत आपुरबायेचो ताचे तुमी आयकात. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्कू पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. आपल्या कश्टा मरणाची खबर सांगून 6 दीस जाले उपरांत जेजू पेद्रूक जाकोबाक आनी जुआवाक आपणा बरोबर घेवन एका उंच दोंगरार गेलो. थंय ते एकवडे आसले आनी तांचे मुखार ताणें आपलें रूप बदल्लें. ताची आंगोस्त्रां लोकलोकीत आनी संवसारांत मोडवळा लागीं धवी करूंक जायना तितली हिमावरी धवी फूल जाली आनी मोइजेसा बरोबर एलिजा तांकां दिश्टी पडलो आनी ते दोगूय जेजू लागीं उलयताले. तेन्ना पेद्रून उलोवन जेजूक म्हणलें, गुरुजी, आमी हांगासरूच आसल्यार बरें. तर 3 तोंबू उबारुया, एक तुका, एक मोइसेसाक आनी एक एलिजाक. कितें म्हणचें तें तोच नकळो आसलो. ते भिवन खांपलोले आनी एका कुपान तांचेर सावळी घाली आनी कुपांतली अशें एक जाप जाली, हो म्हजो मोगाचो पूत, ताचें आयकात. अवचीत भोंवतणी नदर मारून जेजू बगर आपणा बरोबर आनी कोण तांकां दिश्टी पडलो ना. दोंगरावेले देंवतना मनशाचो पूत मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जायसर देखला तें कोणाकूच सांगिनाकात म्हूण ताणें तांकां हुकूम घालो. पुनर्जीवन जायसर हें कितें गाय म्हूण एकामेका कडेन विचारून तांणी ही आज्ञा आपणा भितर सांबाळली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता. आयच्या पयल्या वाचपांत देवान आब्रामाची कशी परिक्षा केली आनी हे परिक्षेन आब्राहाम कसो जैतवंत जालो तें आमी आयकता. आब्रामाच्या व्हड विस्वासाक लागून देवान न्हूच फकत ताका आपलो पूत परत दिलो, पूण एके व्हड संस्थीचो आनी हे संस्थी उदेशी उपजतल्यात सोडवणदाराचो तो बापूय जातलो म्हूण ताका आस्वासन दिलें. ह्या उमाळ्यांनी भरलेले घडणेंत आब्रामान देवाचें उतर भावार्थान आनी विस्वासान आयकलें आनी देवान ताका उपट बेसांवांनी भरलो. दुसऱ्या वाचपांत सांत पावलू रोमकारांक बरयलेले चिटीन जेजूच्या कश्टा मनाची खबर करून कश्टा मदें लेगून देव आमकां केन्नाच सांडिना म्हूण सांगून तांकां धीर घटाय दिता. सांत पावलूक देवाच्या उतर परगडटना जायतेच आटेविटे आनी संकोश भोगचे पडलेत, पूण ह्या सगळ्या हाल उपद्र्या मदें तो जैतवंत जालो आनी अशें म्हणूंक पावलो, देव जर आमचे वाटेन आसा, आमचेर आड कोण आसत. शुभ वर्तमानांत जेजूच्या जिवितांतली भोव म्हत्वाची आनी जेजूच्या शिसांचेर मोठ्या प्रमाणान प्रभाव हाडटली घडणी सांत मार्को वर्णिता ती आमी आयकता. ही मुखेल घडणी म्हणल्यार ताबोर दोंगरा जालोलें जेजूचें रुपांतर. हे घडणे आदीं जेजून आपल्या शिसांक आपल्या कश्टा मरणाची खबर सांगलोली. जेजून सांगलोलें सत मानून घेवंक ताच्या शिसांक खूब मुश्कील जालें. जेजून पापाच्या मोगाचेर विस्वासून पापाचीच खुशी करूंक
ताचे जेवण खाण जालें. बापाचें उतर पाळटना ताका कश्टां मरणांक फुडो करचो पडलो, पूण बाप आपल्याक सांडचो ना. परतेंच ताचें समर्पण स्विकारून ताका तो आपले मोहिमेन परत भोगतलो हे खात्रेन आनी ह्या मोगाच्या विस्वासान जेजू कश्टां मरणाचो रस्तो धरलो. आयज जिनसानवार भाशेचे ताळे आमच्या कानार सादतात. चडशे हे ताळे सुस्त सुखाच्या आनी खोसपायाच्या जिविताक लोबदूंक आपयतात. ह्या स ताळ्यां मदें देवाचो ताळो आयकूंक अवघड जाता. असल्या वेळार मागण्याचो आदार घेवन देवाच्या उतराचो उजवाड सोदून आनी पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान विवेक करून देवाचो ताळो आयकूंक आनी आमच्याच कुशांक पाठ करून तो सांगता तें पाळूंक आयज दरेकल्या पासत ही कृपा मागुया. आमी सगळीं उबी रावया. भावार्थाची उच्चारणी करुया. सत मानतान देवाक, सोर पदवेदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोर सांबावलो, आंकवार मारयेत हांव जल्मलो, पोंच पिलाता खाल ताणे कोस सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सतपांतां पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकाचे बोगसणे, कुडीचें जिवणपण, सास्ताचें जिवीत. आमेन. देवाचो संदेश ताच्या जिव्या उतरांतल्यान आमी आयकला. ताच्या चुल्याक जबाब कसो भावार्थान आमची मागणी ताका आमी आतां उबारुया. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपले पोरचेक देवाच्या उतराची घटसाण वांटतना देवाच्या उतराक मान दिवंक आनी ह्या उतराच्या उजवाडान आपल्या जिविताची पावलां मारूंक शिकूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. सरकारी, राजकी आनी समाजीक फुडाऱ्यांनी पोरचेच्या उस्क्या खोंतीचे ताळे आयकून पोरचेक बऱ्याक पडटल्या तसलेच निर्णय घेवंक आनी ते वेव्हारांत घालूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. काल आमच्या जिविताचें रुपांतर करूंक देवान आमकां दिल्लो सोयेक जावन आसा. आमचें आदलें पातकी जिवीत सोडून नवें कृपेचें जिवीत आपणावन जेजूच्या मोहिमेवंत रुपांतराचे वांटेली जावचें भाग मेळूंक बापा लागीं मागुया. परीक्षे संकश्ट आव्हानां वेळार
आमी निराशीपणाक जागो दिना जावंक, पूण जिविताच्या सोर गोडितांनी आमचो मोग करतल्या आनी आमची निगा घेतल्या देवाचेर आमचो पूर्ण भावार्थ आनी विस्वास आमी ठेवूंक बापाचो आदार मागुया. दया बाबा आमचे मागणे ऐक, आमचे मागणे ऐक बाबा. आयज पवित्र बालपणाक भेटयलेलो आयतार पाळटना आम्हा समेस्तां सवें आनी अदीक करून आमच्या भुरग्यां तरणाट्यां सवें मिस्योनारी मोन आनी उर्बा दिसान दीस वाडून बापा लागीं मागुया. दया बाबा आमचे मागणे ऐक, आमचे मागणे ऐक बाबा. सर पदवीदारा आनी काकलुतसारा देवा, तुज्या आखे रचनेचो तूं अप्रिमीक मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टोतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोणवाळायेन आयकून घे. ही अवचीत सुरू जाली पेस्ट पिडा निरंत्रणा खाल येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बोळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशें येता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. गीत घेवया पेज नंबर 28 C1. आमचे दोन हात उबारून सर्वेस्पराक भेटूया, आमचे दोळे उबारून देवा वावरू पळोवया, आमचे काळीज उबारून देवा काळजाक मेळुया, ताच्या मोगा सारको जावंक आमचो मोगू वंबुया. दुनिया तुज्याच बरेपणान हाडटा उण्या सोऱ्या दानां, सादली रोखडीच जाता आमकां जिवीत दिवपी खाणा पिवणा. आमचे दोन हात उबारून सर्वेस्पराक भेटूया, आमचे दोळे उबारून देवा वावरू पळोवया, आमचे काळीज उबारून देवा काळजाक मेळुया, ताच्या मोगा सारको जावंक आमचो मोगू वंबुया. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या आनाके पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या दयाळ बापा, हे बोलये वरवीं आमची पातकां धुवन वचूं आनी पासकांची परब फावो ते पोरी समारंभचे खातीर तुज्या भावार्थ्यांक कुडी आत्म्यान पवित्र कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा ताय बातां. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय, अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, सर काली आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. कश्ट मरण मोहिमेवंत पुनर्जिवनपणाची वाट अशें शास्त्रांत आनी प्रवाद्याच्या बरोवपांनी तुवें सांगून दवरलाय.
ह्या स्वताची आमकां खात्री दिवच्याक आपले मरण कसलें जावचें आसलें तें आदीं फुडेंच जेजून शिसांक कळोवन दिलें आनी पवित्र दोंगरार आपले मोहिमेचो पोरजोळ तांच्या दोळ्या मुखार फांकयलो. देखून सर्गीच्या दोलबारा सांगाती प्रितुमेर थांबोनासतना तुजी किर्ती आनी आमी परगोडटां आनी तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायतां. बाप्पा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंदची. तेच परी जेवण जातच तांणी खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणी कराराचें हें रगत, पातकांचे बोगसणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घूट परगोटुया. Sumia Jesu tuže moronami somoronta, tuže buno život mon ami borgota, tuža enyak ami odreta. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरचोलीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माये सांगाती, तिच्या पोती बागीवन झुजे, बागीवन दोन बुतां आनी चड काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सोर पदवीदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक आमेन. आमच्या सोडवंडराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन आमी सगळीं म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गात जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताल्लेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुशीच सासनांच्या सासनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सभे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मायमोगान शांती दियात. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिलो कोट सोरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. गीत घेवया. पेज नंबर 58 D21.
प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुजो मोहिमेवंत संस्कार आमी घेतला, तर आमी ह्या संवसारांत आसतनाच सर्गीच्या जिवितांत तूं आमकां वांटो दिताय देखून आमी तुका काळजांत तावन दिनवासता. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं आमेन. मातशें बसात. देव बरें करूं म्हणटा फादर जूड करास्कोक ताणें मीस पेटयलेलें आसा. कोयराक वाचपाक केलेलें आसा ताणें हांगसर मांडावळ करता तांकां आमचे मिडिया पळय आसा आमच्या फादरीक लिंडसे आनी ताचे बरोबर वावुरतल्याक मॅथ्यूआक हांकां सगळ्या जाणांक देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक खूब तोकूस घेतात ती सगळीं जाणां. तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा कित्याक व्हडा भोक्तीन तुमी हांगसर येतात आनी तुमीच न्हय आख्ख्या संवसाराक भरपूर लोक आमच्या मिसांत हांगसर भाग घेतात. आयचे मीस हे आयच्या दिसा होली चायल्डहूडा पासत समोरमलेलें आसा. कलेक्शन त्या पासत घेतलें. आयज इकरांक एक मीस आसतलें. तें टॉडी टॅपर्स असोसिएशन सद्दां हांगसर 5 सकाळच्या ते 5:45 यूट्यूबाचेर तुमच्यान पवित्र बुजवणेंत भाग घेवंक जाता. आयताराचें फकत 6 आसतलें. 11 दिसांनी 5. दर दिसा मिसां आमची हे भाशेन आसात. पयलें 6 मीस आसा तें यूट्यूबाचेर इंग्लीश भाशेन. दुसरी मिसां म्हणना हितून हांगसर लोक येता 7 आनी 8 आमचे भाशेन जातात. आयताराची मिसां सकाळची 3, 7, 8 आनी 9:15 आमचे भाशेन आनी चवथें मीस इंग्लीश भाशेन 10:15. दर म्हयन्याचे 6 तारखेर सायबाच्या कोपेलान हे सायडीन गेले म्हणटच पेट्रोल पंपा उपरांत 200 मिटर दावे वाटेन पळयशत जाल्यार कोपेल आसा. तें सायबाचें कोपेल. थंयसर बांय आसा. लोक खूब येतात थंयसर. कुरपेची नोयनां आतां स्टार्ट जातलीं. मार्चाचे 4 12 पर्यंत मिसांची मांडावळ अशी आसा. पयले मीस सवांचें इंग्लीश भाशेन. तें सगळ्या जाणांक उक्तें आसा म्हणना हितून सगळ्यांनी येवंक जाता. चड करून आमच्यो माद्री भयणी हांगसरल्यो आसात त्यो ह्या मिसाक येतात आनी ताणें आयलें जाल्यार बरें पडटलें. कित्याक दुसऱ्या मिसाक मागीर पयशिल्ल्या लोकांक येवंक जातलें. म्हणटच 7, 8 म्हणना हितून मिसां आसात आनी मागीर 4:30. 4:30 हें सगळीं आमचे भाशेन. पूण सोयेर येता त्या फुडल्या आयतारा सोनवारा दीस 6 तारीख पडटा त्या दिसा मिसां हे भाशेन आसतली. 6 सकाळचें इंग्लीश भाशेन, 7, 8, 10 थंयसर मीस जातलें आनी 4:30. आतां MAची गायडलायन्स गोंयांत आनी हेरांक जाग्यांचेर पाळिनात. कांयचे कांय करतात. मास्क पर्यंत घालिनात. तर आमी ते पाळटा कित्याक आमी पाळिना जाल्यार आमचेर घराणे घालतलेत. पूण दुसऱ्या जाग्यांचेर ते परवा करिनात तितली. कांय नजो. पूण हाका लागून आमी थोडे रेस्ट्रिक्शन दवरलेले आसा. लोक म्हाका विचारतालो 12वेर कशे भाशेन मांडावळ आसतली. सगळीं मिसां व्हडलीं परबेचींच कशीं. 6 मीस इंग्लीश भाशेन, 7, 8 आनी मागीर 4:30 मीस. त्या दिसा 9:30 आमचें पळय परबेचें मीस कशें दवरतालें हांव तें आमी दवरचें ना. कित्याक चड लोक जालो जाल्यार आमकां बऱ्याक पडचें ना. त्या भायर आमी ती पिरातीची मिरवणूक घेताले हांव थंयसर रोजरी चर्च पर्यंत. ती आमी घेवचें ना. तर पेजूय आसचें ना. ह्या दिसा ह्या वर्सा तशें दवरलेलें आसा. पोरू आमी केल्लेलें आनी ताचे उपरांत मागीर लॉकडावन जालेलें. पूण ह्या वर्सा आमी म्हणलें तें रिस्ट्रिक्शन दवरया कित्याक हांगसर भरपूर लोक येतलो आनी ताका लागून तें आमी ह्या वर्सा घेवंक ना.
आतां आमच्या यूट्यूबाचेर तुमच्यान ह्यो वस्तू पळोवंक जाता म्हणजे रोजार घेता आमी त्योर्स घेता हांव आनी खुर्साची वाट त्योर्स म्हणून हितून 2 दिसता हेंच्या वेळार तुमच्यान पळोवंक जाता खुर्साची वाट म्हणून हितून मंगळारा दीस इंग्लीश भाशेन 8 मीस जातकूच आनी शुक्रारा दीस 8 मीस जातकूच आमचे भाशेन ते मागीर यूट्यूबाचेर तुमच्यान पळोवंक जाता भाग घेवंक जाता त्योर्स 2 पावंड्यांचेर आसा एक म्हणजे सादो त्योर्स आनी दुसरो म्हणजे पवित्र पुस्तकाचेर आदारलेलो त्योर्स तो कित्याक दवरला हांवें कित्याक आमी कॅथलीक पळय आहा ती आमची खूब मोडण्यो पवित्र शास्त्रांतले नोको तर तें तर प्रत्येक नमान मरी आदी एक घेत जाल्यार आमी म्हणटा तें आमच्या मनांत येतलें आनी ते भाशेन आमकां खूब देवाच्या उतरांतल्यान घोटाय मेळटली पिकोवणी मेळटली हाका लागून हांवें तें आदारलेलें आसा तुमकां हांगसर तर कृपेच्या नोयनाक भाग घेवंक जाय जाल्यार तुमी पासीस घेवंक जाय आमी रोंगीत पासीस केलेले आसा पयले मिसाक एक रोंग दुसऱ्या मिसाक तिसऱ्या मिसाक चवथ्या मिसाक 9-15च्या 10-15च्या आमी करूंक ना पूण तुमच्यान तुमचें नांव थंयसर दिवंक जाता कोण येतलीं पळय तीं सगल्यांनी हांगसर नांव म्हणून हितून पासीसांक घेवंक जाय तुमी वॉट्सॅपाचेर आमकां फोन करिनाका कित्याक चड लोक जाता आमच्यान तें सावरांक जावचें ना तर पासीस तुमी घेयात आयज थान तुमी घेयात आनी जेन्ना तुमी हांगसर येतात त्या दिसा तुमी घेयात कित्याक चडसो लोक एकाच मिसाक म्हणून त्याच वराचेर येतात 7ची म्हणून हितून 7 येतात 8ची 8 येतात पूण तुमच्यान थंयसर आमच्या कावंटराचेर तें घेवंक जाता तुमचें एक नांव बरयलें की ना तुमच्यान 6 जाणांक आनी हाडूंक जाता घरचीं पळय आसा बायल भुरगीं आनी घरचीं सासूमाय ओ माय पाय ती ओ आंटी आसतात ती ते भशेन होली वीक सर्विसीस हांगसर आसतल्यो म्हणजे पवित्र ते काळांत निमाणे दीस आनी मोंडी थर्सडे गूड फ्रायडे आनी सॅटर्डे होली सॅटर्डे हांगसर इंग्लीश भाशेन मीस आसतले ते सायडीन कोंकण आमचे भाशेन म्हणटच पासीस आमी 14 येर्सान दिवंक लागतले हांव आमचे कडेन थोडे कॅलेंडर्स आसा जे भाग्यवंत इनासाचेर आदारलेले आसात थोडे तुरल्यात आतां कित्याक ह्या वर्सा ताका 500 वर्सां भोगतात तांचें जिवीत ताणें जेजूक भेटयलें आनी कशे भशेन तें घडलें त्या कॅलेंडराचेर तुमकां दिसता आयज एक फ्री हेल्थ कॅम्प आसा हेल्थ वे हॉस्पिटलान 9:30 ते 12:30 म्हणजे भरपूर वस्तू थंयसर तुमकां चॅकींग करूंक जाता हेराय कॅम्पांनी तुमी भाग घेतलेलो आसा तर हें तुमच्यान घेवंक जाता तर तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा उबी रावन आतां आशिर्वाद घेवया भाग्यवंत फ्रांसिस्क शावेराक मागणें भाग्यवंत फ्रांसिस्क शावेरा जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळ्यांच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसान देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता दर एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें आमचे अत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोगटे पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्य सवे बापाक वाकणटा आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार गीत घेवया पेज नंबर 95 F21.
तुझ्या उजवाडाखाली